नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. रासय लोटले विजय मरीन सर्व्हिसेसाच्या टँकात स्फोट जावन 2 कामगार सोंपले, 5 जाण जखमी, 4 जाणांक गंभीर दुखापत. क्रिस्टियानो रोनाल्डोची टीम 20 तारखेर पावतली गोंयांत. रोनाल्डो येतलो वा ना ताचेर अजून सस्पेन्स. सुरक्षा तपास करूंक अधिकारी गोंयांत. रामा काणकोणकारान आपल्या स्टेटमेंटात झेनिटोचेर खंयच आरोप करूं ना, दुबावूय व्यक्त केल्लो ना. झेनिटोच्या आदोगादाचो कोर्टांत आर्ग्युमेंट. दिवचले 2 वर्सांचे चलयेचो घुसमटावन खून. चलयेची आवय आनी आवयच्या बॉयफ्रेंडाक अटक. सोपणे टुरिस्ट गाडयेंत दिलो एके पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको. ड्रायव्हर मिलिंद सिन्हाक आगताक मरण, ताची घरकान्न जखमी. फोंडें मतदारसंघाची पोटवेंचणूक आनी उमेदवारांची चर्चा सुरू. रितेश नायकाक उमेदवारी दिवपाची भंडारी समाजाची मागणी मोगोवन तेंको केलो जाहीर. लोटले एका बोटी बांदपाच्या प्रकल्पांत मोठी दुर्घटना घडल्या. विजय मरीन सर्व्हिसेसाच्या वर्कशॉपांत स्फोट जावन 2 कामगार सोंपले, 5 जाण जखमी जाल्यात. तातूंतले 4 कामगारांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत व्हेल्यात. एकल्याक मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर एडमीट केला, अशी माहिती उपजिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांणी दिल्या. 2 जाण एक्सपायर्ड जाले, 4 क्रिटिकल आसा, एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पूण जालें कितें ते सांग, खंयचे व्हडे काय कितें भितर देंवलेले व्हडे आसा, बिल्डिंग आसा, बोट ती. ओके, सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आमी काय कितले म्हटले तुम्ही? टोटल कितले आला? 2 डेथ, 4 क्रिटिकल, होय, एकटो सिरियस, एकटो डिस्चार्ज दिलो. टोटल 7. पूण कितें जाला, कितें ब्लास्ट कितें जाला, कितें ते शी बिल्डिंग कितें नाव कितें बिल्डिंगाचें? विजय मरीन. विजय करताले तेन्ना ब्लास्ट जालो, वेल्डिंग कितें चालू आशिल्लो, ते सिलिंडराचेर पडले. विजय मरीन न्हय. पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या? आमी पावले तेन्ना सगळें कांयच नाशिल्लें, थंय फक्त ते फ्युम्स वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी कांय ना. 8-10 hours कॉल येयला आमकां की विजय मरीन शिपयार्डान ब्लास्ट जालो म्हणून. आमी दुसरो प्लॅन आवट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणटकीर पावता ते कांय नासले, तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण, तांकां शिफ्ट केले. ओके, एंड आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून. पण थंय कितें अशें जालें, सीन कितें अशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक, तेंचे डेक आहा पळय ते क्रेन एंकर दिवपाचे, थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो, बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो. ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना, सद्या ते सीनीर थंय कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून. पण तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना? सेफ्टी कितें सिलिंडर ब्लास्ट जालो? सेफ्टी मेजर्स फायर हे करपाक, प्रिव्हेंट करपाक. ना, सेफ्टी मेजर्स म्हणजे तेंचे SOP आसता कळ्ळें तुका न्हू, ते दे हॅव टू फॉलो डेट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर यूज केल्या? या आय कांट से दॅट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर? सेफ्टी मेजर सगळे सारखे आशिल्ले ना, आमकां ते पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन यूज केले दिसले थंय? सद्या ना, दिसूंक ना. सद्या दिसना, म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय. तेंचो
त्यांचं सेफ्टी सद्या ऑफिसर किती त्या म्हणतात टायमार तेणी यूज केले ना सध्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना आंतून बाबा मेल्या त्यांची नांवां कितें मेळ्ळ्या ना दे आर डेली वेजीस डेली वेजीस Labours. सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें तुमकां उजो बीन पालोवपा पडलो ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे क्लियर सगळे साफ ऍक्च्युली तुमची एसओपी किती असता हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री एसओपी किती असता फायर प्रिव्हेंटिव्ह एसओपी आहा ते दे हॅव टू फॉलो दॅट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो. क्रिस्टियानो रोनाल्डोची टीम 20 तारखेर गोंयांत पावतली. क्रिस्टियानो रोनाल्डो येतलो वा ना तें अजून अस्पश्ट. सुरक्षा तपास करूंक अधिकारी मात गोंयांत पावले. 22 ऑक्टोबराक मॅच. ते खेळा मंत्री रमेश तवडकार आनी डीजीपीक मेळ्ळ्यात. निमाणो अहवाल ते क्लब वेवस्थापनाक सादर करतले. I mean, the delegation came here to check on all security arrangements, what possible support we could get from the government, the feasibility of the venue for them to practice upon and play the match upon and everything. The government has been very supportive. They have assured them of all possible security support, logistical support. So they have gone back from here saying that they're very happy with everything that has been organized for them. And now hopefully we get some sort of confirmation from them in the next couple of days in terms of what the final travelling squad will be. But the general feedback from them has been that they're very happy with everything that has been arranged, everything that they've been seeing. They're very satisfied. There is one news which is all around Goa that whether Ronaldo is coming or not. Is there any update on that? Unfortunately, that's not an answer I have just yet. But everything that they've taken back is positive. So they said that is being communicated back to the people in Saudi as well. And then once they have some confirmation, we'll be the first ones to let you guys know. एक्टिविस्ट रामा काणकोणकारान आपल्या स्टेटमेंटात झॅनिटोचें नांव खंयच घेतिल्लें ना. झॅनिटो आड दुबावूय व्यक्त केल्लो ना. झॅनिटोच्या आदोगादाचो कोर्टांत आर्ग्युमेंट. राम सत उलयतलो म्हूण खबर आशिल्ली त्या खातीर झॅनिटोन रामाच्या हस्तक्षेप याचिकेक विरोध केलो ना अशें आर्ग्युमेंट. मजगती 2009चे शिरगांव गँग वॉर केशींत हायकोर्टाच्या निर्णयाक झॅनिटोन सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलां. The special court at Mirse on Friday started hearing the arguments over the bail application of Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. Genito's counsel started the arguments and said that there is no material evidence directly against Genito to implicate him in the case, but the prosecution and the police have relied upon the confessional statement of co-accused, and the defense advocate cited several judgments of the Supreme Court to contend that confessional statement of co-accused should not be based for the arrest of a person in any case. The defense counsel, means the advocate representing Genito Cardozo, further contended that Rama has not named in the statement Genito Cardozo, nor he has expressed any doubt over Genito, but to please somebody, the police has named and arrested Genito Cardozo in the case. The defense counsel further contended that if Genito was involved in this case, he could have approached the court seeking anticipatory bail, but he did not do so. One, because he was not involved in this case, and second, he was confident that Rama will speak the truth. मजगती शिरीगांव गँग वॉर केशींत हायकोर्टाच्या निर्णयाक झॅनिटोन सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलां. In the arguments over Genito's bail application, defense counsel, means the advocate representing Genito Cardozo, also informed the special court that they have filed the special leave petition before the Supreme Court challenging the High Court's order upholding the conviction of Genito Cardozo in 2009 Siridao gang war case in which 2 persons were killed. But on this issue, the prosecution and the intervener advocate stated that though the appeal has been filed before the Supreme Court has not seized of the matter, and there is no interim relief from the Supreme Court. दिवचले 2 वर्सांच्या चलयेचो खून. प्रकरणात चलयेची आवय आनी आवयचो बॉयफ्रेंड भागीदार. चली आदल्या घोवाची म्हूण बॉयफ्रेंड खंय तिचेर कोत्र. निमाणे चलयेक घुसमटावन मारलें. दोगांय मूळ कर्नाटकाची. दोगांकय पोलिसांनी अटक केल्या. या परिस्थितीत डिचोली हांगासर एक 2.5 वर्साच्या चेडवाचो मर्डर जालो. त्या मर्डरीचे सविस्तर माहिती सध्या प्रुडंटाच्या हातीन लागलेली आहा. आवय
आणि त्याचा जो बॉयफ्रेंड हा त्याच्या संबंधाक लागून खंय ना खातीर ते 2.5 वर्साचे चेडू हे मदीं येताले आनी ताका लागून तिचो कांटो काडपाचो प्रयत्न करून तिचो कांटो काडलो. कर्नाटक हांगातले जो नगम्मा रवी जे आसा ते लग्न जाल्ले आनी त्या लग्नाच्या उपरांत तिका 2 वर्सां 7 म्हयन्याचे चेडू आसले. घरा न सांगता ते चेडू हांगासर गोंयांत त्याचो जो वळखीचो जो बॉयफ्रेंड म्हणू शकता आमी तो नितीन कुमार ताका लागून ते पळोवन येवन आपल्या चेडवा वांगडा पळोवन हांगासर आयले आनी त्याच्या वांगडा ते मावळिंगे हांगासर तो हांगासर कामाक आशिल्लो त्याच्या वांगडा रावताले. बुधवार बाजार करून सांजच्या टायमाचेर ते परत मावळिंगे हांगासर वयताले. ते चेडू बरें ना म्हणून काही प्रमाण तेचे उदक घेवपा म्हणून शॉपकारा कडेन गेले आनी जेन्ना लोकांनी पळयलें की एक एमर्जन्सी केस एका चेडवाक त्रास जाता अशें म्हणून समजून तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार लोकांनी 108 मागयली. जेन्ना डॉक्टरांनी चेकअप केलें तेन्ना कळ्ळें की पयलींच जे 2.5 वर्साचे जे चेडू आहा ते पयलींच खंय डॅड आसले आनी ताका हाडल्या उपरांत जेन्ना चॅक करताले ते चॅक केल्या उपरांत ताका अमानुष छळ जाल्याचं डॉक्टरांक कळ्ळें आनी ताबडतोब तेंच्यांनी बिचोली जे लागीं पुलीस स्टेशनाक तांकां कळयलें. पुलीस आयले पळयलें जाल्यार जे चेडू जे आहा त्या चेडवाक खंय तरी मारहाण जाल्ले बऱ्याच अमानुष प्रकारे मारहाण जाल्ली आनी त्या मारहाणाच्या हितून तेजी मृत्यू जाली. म्हणून सद्या पुलिसांनी नगम्मा रावी आनी नितीन कुमार ह्या दोगांक सद्या अरेस्ट केल्ले आहा. प्रुडंटा खातीर सुद्दां चोपडे जीव घेणे अपघातांत झारखंडाचो मिलिंद सिंध म्हणटा तो आगताक सोंपलो. चोपडेच्यान शिवोले वतना ट्युरिस्टान गाडी एका पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर मोखली. गाडी खंय बरीच फास्ट आशिल्ली. गाडयेंत बशिल्लो ड्रायव्हर आगताक सोंपलो जाल्यार ताची घरखान जखमी जाल्या. एक्सिडेंट अशें आसा की चोपडेच्यान शिवोले वता आसतना ही एक्सिडेंट जाल्या. ही कार जे आशिल्ले कर्नाटक भाशेन कार आसा आनी ही कार जे आसा फास्ट आशिल्लो आनी तो एका पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर वचून ताणी गाडी मारल्या आनी गाडी मारल्या कारणान जो भितर बशिल्लो जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका जाग्यारच मरण आयलें आनी ताच्या वांगडा जी घरकान बायल आशिल्ली तिकाय खंय तरी इंजर्ड जाल्या आनी तिका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक आयल्या ट्रिटमेंटा खातीर. आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा जी मांद्रे पुलीस जे करीत आसात आनी हो जो झारखंड हांगातलो जो मनीस आसा ताचें नांव मिलिंद सिन्हा अशें सद्या नांव आयकपाक येता. अजून डिटेल जे आसा आमकां मेळ्ळेलें ना पूण सद्या जे एक्सिडंट जाला एक्सिडंटान झारखंड हांगातलो जो मनीस आसा तो जाग्यारूच ताका मरण आयिल्लें आसा. खंय तरी तो फास्ट आशिल्लो अशें सद्या आमकां लोकला कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. 24 ऑक्टोबर मेरेन 39A सकयल घाल्ली सगळीं झोन कन्वर्जनां फाटीं घेयात नाजाल्यार गोंयभर आंदोलनां जातलीं. आमदार विरेश बोरकाराची शिटकावणी. 39A आड आमदार विरेश बोरकाराच्या फुडारपणान पाले आनी कुडकाच्या थळाव्यांची TCP मुखार निदर्शनां. आमचो गांव आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय. 39A आड RGPची TCP मुखार निदर्शनां. 24 ऑक्टोबर मेरेन सगळीं झोन कन्वर्जनां फाटीं घेतलीं ना जाल्यार गोंयभर आंदोलनांतल्यान लोकांचो आक्रोश दिसतलो. पाळये आनी कुडकाच्या लोकांची TCP मुखार निदर्शनां. CTPक पेटयलें निवेदन. आमी 24 तारीख डेडलायन दिल्या. आमी म्हणटा की देवाक समज हे भियेता, गोंयच्या जनतेक हे भियेता, गोंयकारांक जावं सामान्य जो गोंयकार आसा जावं तो ट्रायबल आसूं जावं ST SC OBC खंयच्याय समाजाचे लोक आसूं जावं खंयच्याय समाजाचे जे गोंयकार आसा तांकां समज भियेता नाजाल्यार हे जो 24 तारीख आसा हे 24 तारखेक ते रिवर्ट करतले आनी रिजेक्ट करतले जी प्रपोजल घातल्या. आनी समज ते भियाना नाजाल्यार ते फुडें वयतले आनी ते कायद्याक जो ते आपूण कितें करपाक सोदता कन्वर्जन लँड यूज चेंज करपाक सोदता ते करतले. आनी तेज्या फुडें आमी कितें आमकां करपाक जाय. आमी आख्खे विलेजांक मेळोन आमचे कुडकाचे पाळ्यांतले सानंद्री मतदारसंघाचे आख्खे गोंयचे हांव हेंय सांगता की फाल्यां असो आवाज जातलो की गोंयभरांत कित्याक हांगाच न्हू प्रत्येक गांवांनी अशें तुमी लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा आनी प्रत्येक कडेन तो आक्रोश आसा. आक्रोश आयज गांवांनी आसा. तो आक्रोश भायर काडपाचें काम जें आसा ती जबाबदारी आमी घेता. अशें देवस्थानाचे देवाचे जे देव कसो राखता जागो कसो राखता आनी हेज्या पयलू कितें जाल्लें आसा हेज्या पयलू कोणाक कितें जाल्लें आसा हे सगळें आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां सांगलें. तेजी जो नॅचरल हॅबिटाट कसो
इतली वर्सां उरलेलो आसा कित्याक उरपाक जाय हेंय तांकां एक्सप्लेन करता आलेलें आसा. सो तांकां आमी सांगलें की बाबा तुमी खंयच्या कायद्यानुसार हें केलें, आमकां जेन्ना कॉन्फिडन्सान आमच्या लोकलांक तुमी विचारूंक ना कितें आसा आनी कितें ना तें. आनी थंय म्हातारीची घुमटी आसा 42/1 आनी 42/2 ह्या एका हितून एरियेनूच म्हातारीची घुमटी जितून देवस्थानाचे कितलेशे कार्य जाता आनी ते कार्य आमी खुबशे देवस्थान थंय आमचे सातेरी देवस्थानाचे सगळे लोक ते बांदता घुमटीक बांदता आनी देवस्पण सगळें थंय करता. आनी तांकां आमी हेंय सांगलां फाल्यां अनर्थ कितें जालें, फाल्यां कोणाकूय कितें जालें, जेन्ना कितें घराणें घातलें आनी कितें आमी मागलें, कित्याक आयज आमचे सगळे लोक दुखावल्ले आसा आनी ते दुख्खाचे हितून जेन्ना देवा फुड्यान वयता आनी देवा फुड्यान घराणें घालता ते कोणाक लागतले कोणाक ना हें आमकां खबर ना. आमी मागीर ते घेवन पळोवची ना. आमी तें सांगलां तिका सिटीकूय सांगलां फाल्यां मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, कोणाक लागतले आमकां खबर ना. स्टुडंटा खातीर रुपेश राऊत. मंत्री रवी नायकाचें निधन जाल्ल्यान फोंडें मतदारसंघाची पोटवेंचणूक आनी उमेदवारांची चर्चा सुरू. रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका बीजेपीन उमेदवारी दिली जाल्यार रितेश नायक हाका बिनविरोध वेंचून हाडपाचे यत्न भंडारी समाजाचे फुडारी खंय करतले. पोटवेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. मगो पक्षान ताका आपणालो तेंको जाहीर केला म्हूण कळटा. आमदाराक मरण आयल्यार 6 म्हयन्या भितर पोटवेंचणूक घेवची पडटा आनी हाका लागून फोंड्या मतदारसंघात 15 एप्रील 2026 पयलीं पोटवेंचणूक घेवची पडटली. रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवारी दिवची अशी मागणी भंडारी समाज तशेंच रवी नायकाच्या कार्यकर्त्यांची आसा म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. रामनगर गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचेर बंगळुरूआ सावन गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट गाडी परतली. गाडयेंत 7 जाणां आशिल्लीं. बंगळुरूचो 25 वर्सांचो ड्रायव्हर प्रज्वल गंभीर जखमी जाला. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जळकटी लागींच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वाहन आसा ते पलटी जावन एक भीषण अपघात घडलो. ह्या अपघातात तो वाहनाचो चालक आसा प्रज्वल वय 25 राहणारो बेंगलोर हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. तेज्या हाताक जबर मार लागिल्लो आसात. बेंगलोरसून फॅमिलीक घेवन तो गोंयाक पर्यटना खातीर वयतलो त्या वेळाचेर हो अपघात घडला. ह्या अपघातात ज्यो फॅमिली आशिल्ली तांकां मात्र कांयच जावंक ना. अपघाताची म्हायती मेळटाच रामनगर पोलीस घटनास्थळी वचून तेंच्यांनी रुग्णवाहिके मार्फत तो जखमी चालकाक उपचारा खातीर रामनगर आरोग्य केंद्रात दाखल केले. त्यानंतर पुढील उपचारा खातीर ताका बेळगांव हांगासर धाडून दिल्ले आसात. त्या प्रकरणाची नोंद आसा ती रामनगर पोलीस स्थानकात जाल्ली आसात. प्रुडंटा खातीर रामनगरसून प्रमोद पोंडे. दिवाळेचो उत्सव मनयतना सगळ्यांनी काळजी घेवची. कसले आपतकालीन स्थितींत उजो पालोवपी दळाक स्थानाची योग्य म्हायती दिवंक जाय. उजो पालोवपी दळान पुराय तयारी केल्या. जागृताय कार्यावळी राबयल्यात. उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकार उलयलो. दिवाळी लागीं पावल्या आनी आमी पळयता की दिवाळीच्या वेळार तशेंच नरकासुराच्या राती खुबशे इन्सिडंट जाता. एक्सिडंट जाता जावं फायर इन्सिडंट जाता जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींचेर कसो कंट्रोल हाडचो जावं फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट आसा ते कशा तरेन तयार आसा हे सगळे जेन्ना इन्सिडंट्स दिवाळी कडेन जाता ते गजाली आमी जे डायरेक्टर आहा फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंटाचे नितीन रायकर हांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. दिवाळी लागीं पावल्या तेन्ना आमची गोंयान अख्खे गोंयांत 17 फायर स्टेशनां आहा. तेजे बरोबर आमी सगळे मॅन पावर अलोंग वीथ व्हेहिकल दोन ते 3 व्हेहिकल आमी प्रत्येक स्टेशनाचेर दवरल्या. आनी कसली आपत्ती घडली
जाल्यार फायर इन्सिडंट म्हणा, एमर्जन्सी इन्सिडंट म्हणा आनी कसलेय डिजास्टर घडले जाल्यार फायर ब्रिगेडीक वचचेच पडटा स्पॉटाचेर आनी आमी ताबडतोब त्या स्पॉटाचेर वचून आमी ते कंट्रोल करून हाडटले. आनी हांव दुसरी मॅसेज लोकांक अख्ख्या लोकांक हांव दिवंक सोदतां की आमचो अवेरनेस प्रोग्राम सगळी कडेन चालूच आसा. पंचायत लेवल म्हणा, म्युनिसिपॅलिटी लेवल म्हणा, एवरीवेर आमचे अवेरनेस प्रोग्राम चालूच आसा. कशें हँडल करपाचें, कशें कॅर घेवपाचें तें आमी तांकां शिक्षण दिल्लें आहा. तेज्याच बरोबर लोकांची बी ड्युटी आसता की तेणी ताबडतोब सारकी काळजी घेवप गरजेचें आहा. आनी केन्नाय कसलो इन्सिडंट जालो खंयच्या स्पॉटाचेर जाल्यार तेचो लँडमार्क दिवप फायर ब्रिगेडीक सारको आसता आनी त्या जणी करून आमी त्या स्पॉटाचेर बेगीच्या बेगीन पावून आमी ते कंट्रोलान हाडटले. नागरिकांक भौशीक सेवा जाता तितले बेगीन दिवची, मंत्री दिगंबराचो अधिकाऱ्यांक उलो. सामान्य लोकांक प्रशासकीय आडमेळी येवंक फावना अशें तो उलयला. लोकांची कामां एकाच फावटी पुराय करात. बारीक सारीक कामां खातीर लोकांक परत परत फावटी मारूंक लायनाकात. मडगांवां मंत्री कामतीचो जनता दरबार. मडगांवां जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत मंत्री दिगंबर कामतीचो जनता दरबार. लोकांच्यो समस्या आयकून घेवन सुटावो करपाचें उतर. लोकांक भौशीक सेवा फास्ट दियात. लोकांक ल्हान ल्हान कामांक लागून परत परत फावटी मारूंक लावनाकात म्हूण PWD मंत्री दिगंबर कामतीचो अधिकाऱ्यांक उलो. सालसेच वेर्ण्याचे आशिल्ले कोणाच्यो इरिगेशनाच्यो, कोणाच्यो PWDच्यो बारीक बारीक ग्रिवन्सीस वीच आय हॅव ट्राय टू रिजॉल्व. आय वील रिजॉल्व. बेजीक हे कितें लोकांक एडमिनिस्ट्रेशनाचे लोकांक त्रास जावपाक जायना. 4 फावटी मारता ते एका फावटीन जावपाक जाय. हो म्हजो एफर्ट आसतलो. हांवें ऑफिसराक इंडिकेशन दिलां म्हाका पावटी मारिल्लो नाका. बारीक लोकांनी परते परते पावटी मारपा नाका. एका फावटीन तांचें काम जावपाक. दंबा बस स्टँडाच्या मुखार पळय ते ज्यो पार्किंग लायता ते तांकां डेवलप कर सांगिल्लें सुडाक. तें ऑलरेडी तांणी हें घेतलां, प्लॅन केला. थंय सारकें पार्किंग बरें प्लॅन करून थंय जर टेंडर करत म्युनिसिपालिटी वील गेट रेव्हेन्यू. पार्किंग करून कितें फायदो आसा? पयशे नाल्या रेव्हेन्यू. इतले सो मेनी क्रोड्स ऑफ रुपीज हॅव बीन स्पेंड. सो थंय आतां तो एक स्ट्रेच उरला तितलोच. स्कुटरी लावन वता लोक, रातचे येता आनी व्हरता, सांजचे येता आनी व्हरता. सो तें ताणें ऑलरेडी एक 5 नोव्हेंबर पर्यंत ताणें टेंडर काडटा म्हूण सांगलां आमकां सुडाचें काम. आनी शहरांत जे पळय पेट्रोल पंप आसा ताजेर कितें इशू आसा? पेट्रोल पंपाचो इशू ना, पेमेंट करूना. त्या पेमेंटा खातीर तांकां हांवें सांगिल्लें. तांणी भारत पेट्रोलियमान पयर मिटींग घेवन हांवें सगळे तांचे पेमेंट आशिल्ले ते आयले. थोडे पयशे न्ही ते 40 लाख 50 लाख अशें उरल्या. हांचे कडेन 60-70 लाख उरल्या. कोणा कडेन हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तांकां 15 दिसांची नोटीस दिली. DMAक सांगिल्लें हांवें मिटींग कॉल कर. ताणें मिटींग घेतल्या. ताणें तांकां 15 दिसांची टायम दिल्या. ताणें सांगलां की तांकां 15 दिसां भितर आपूण पयशे पडटा. डायरेक्शन दिलां. हाजे मुखार पायपलायन प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराची NOC आसा तेचे शिवाय कोण फोडपाना, कोणाक रायट ना. कलेक्टरान सुद्दां लेटर दिलें जाल्यार सुद्दां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें परमिशन घेवपाक जाय. ना जाल्यार ताजेर क्रिमिनल केस रजिस्टर कर म्हणलें पुलिसांक. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.